we decided to put a raid. We reached here about 4 o'clock and we checked about 17 vehicles which have come from different states. Andhra Pradesh, Maharashtra, Kerala, Orissa. Local fish also, including local fish. And most of these vehicles have come from others. So this, from the other different states, we have taken sample and we have done spot test for formalin and they have been proved positive. Because the color has changed, we have done here, we brought our chemist with us and we have done qualitative test, it is proved positive. So we have taken sample and we are taking it to the laboratory. By 10 o'clock we'll get the report and we told him not to dispose of fish till the report comes. रेड पडटनाच नुस्तेकार काचाबूल कोट्यांनी रुपयांचो फटको म्हूण राजकारण्यांक मदीं घालून हालचाली सुरू जाल्यो. म्हापशेच्या मार्केटांतले नुस्तेकारूय मार्केट बंद दवरून मडगांवच्या नुस्तेकारांक तेंको दिवंक पावले. नुस्तेकार फातोड्डेचो आमदार मंत्री विजयाकूय मेळ्ळे. आयकला न्हू गोंयकारांक 100 रुपया एक बांगडो खावचो पडटलो तें नुस्तें येना जाल्यार आमी नुस्तें बंद करूंक शकना. आयकला न्हू कित्याक लाखांच्यो गाडयो चेक करून तुमी बंद करून दवरता तुमचें कितें वयतलें तेंचें कितें वयतलें. केन्ना आयकूंक नुस्तें आमी कॅमिकला म्हणटा हांव केन्ना आयकूंक ना. आनी आतां कोण तरी हें कोण वयला फोटो काडून कॅमिकला नुस्तें हाड म्हूण तेणी आमकां खरो प्रूफ करून दाखयचो चिटींग करून दाखोवची प्रूफ केला. FDA रिक्वेस्ट करा असले टेस्ट म्हणटे सारखे न्हू. तुम्ही व्हरा लॅबां व्हरा ते नुस्तें कातरा नुस्त्याचो मास काडा मास काडून टेस्ट करा. अशे बेश्टे वाऱ्या वयले खबरो घेवन ते आलेन अशें करून दाखयता ते कितें दाखयता आमकां. तुम्ही एक दीस पयलीं येवन करपाक जाय आसलें. आयज पणजी बाजारात गेले चणक केले तेकाय फॉर्मलीन म्हाका म्हणलें म्हाका धुय हांव म्हणटा म्हाका धुव म्हाकाय फॉर्मलीन मेळटलो. म्हजें तूं फॉर्मलीन आसपाक शकता न्ही. शामाय शापाय सगलीं आमी हारींच नुस्तेकारां आनी नुस्त्या भायर आमकां आनी कसलें बिजनेस म्हणून ना. हालीं नुस्तें मारपाचें हाडपाचें विकपाचें. आयज पिरान केन्ना आयकलो ना केन्ना खुंयचें नुस्त्याक कॅमिकल मेळ्ळो म्हूण. नुस्त्याचें कॅमिकल ना. आज आमी 2 लाख रॉस आम तेजोरो आमी 5 रुपया बोतले आज आमी 500 रुपया मेठा काडून बाजारात येयलोली तुमी आमकां लॉस केले. पण आयज होलसेल एजंटांनी सगळे बंद केले पण आमी सपोर्टाक लागून आयज आमचोय मार्केट आमी बंद करता तांकां सपोर्ट दिता सगळ्यांनी. पणजे म्हापशा पणजे बंद केला मार्केट ताका लागून आमी तांकां सपोर्ट दिवन हो मार्केट आयज बंद दवरता. ते एकदां केन्ना कॅमिकल म्हूण येवना मडगांव नुस्तें खबर घेयना कॅमिकलाचें. आतां कोणी हें इश्यू केला फाटमाडा लायले कोणी सुटा इंजेक्शन मारता आनी कितें म्हणटाले आमकांय बी लोक येवन सांगता पण आमी केन्ना चोवना कितें कॅमिकल घालूंक जायना न्हू. नुस्तें फ्रेश नुस्तें येता. FDA सांगता ती सगळे हितून कॅमिकल आसा. सो आमी तेंचे कडेन रिक्वेस्ट केला की तुम्ही टेस्ट करा सारखे आणि बाय 10 o'clock रिपोर्ट दिया. आणि आम्ही आयज अख्खे गोंयचे मार्केट आम्ही बंद दवरला आणि आमी गॅरंटी सांगता की हे केन्ना हितून कॅमिकल आसपाना आणि कोण कॅमिकल घालत ना. सपोज हे कितें कॅमिकल घातले जाल्यार ते मेळटले तांकां टेस्ट केल्यार मेळटले. आमी हे रिपोर्टा एग्री जायना. आयज जवळ जवळ म्हाका दिसता 1 कोटीचें नुस्तें हांगा अजून पेंडींग आसा. ही फाल्यां पर्यंत हेची क्वॉलिटी आनी डावन जातली आनी हितून कोण नुस्तें हाडला आनी मार्केटाक बंपर लॉस जातलो अशें म्हण हांव तुमकां सांगपाक सोदतां. FDAची टीम सॅम्पलां फॉर्मेलिन पॉझिटिव्ह म्हूण रेडीचे सुवातेरूच जाहीर करून मेकळी जाली. नुस्तेकार धरून सगळ्या लॉबींचो प्रेशर मुख्यमंत्र्याक मदीं घालून विजय मदीं पडलो. मिडिया आनी FDAन खंय वगीच सेन्सेशन करचें न्ही. आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलां. सरदेसाय ती ज्योती सरदेसाय FDAची ही आहा तिजे कडेन उलयलां. तिका एक सांगलां हांवें की सारकें करात न्यूजपेपराचेर फकत सेन्सेशनलिजम जावपाक आनी हे नुस्त्या मार्केटान हें मेळ्ळें तें मेळ्ळें म्हणून उगीच लोकांक भिवूं नाकात म्हणून. सो आमी सरकाराचो नेक्स्ट स्टेप जो आहा तो लोकां खातीर आनी नुस्तेकारां खातीर बरो स्टेप आसतलो. गोंयकार जनतेक जें कितें आमी खातात तें सेफ जेवण म्हणटा तें सेफ आसपाक जाय. हाजे खातीर सरकार कितें करता बरें आहा. पूण ओवर एक्सायटमेंटान ओवर एन्थुजियाजमान ही रेड ती रेड हांकां भिवय तांकां भिवय. हांव गव्हर्मेंट ऑफिसरांक चड करून FDAक आमचो आग्रह आहा. CMाकूय हांवें सांगिल्लें आहा जनतेक आबूज करनाकात. मिडिया आज आबूज करता. जी इररिस्पॉन्सिबल मिडिया आहा ती सगळे भंय घालता. खंयच्या पेपराचेर न्यूज आयली सरकार शूड एक्ट रिस्पॉन्सिबली. पेपराचेर आयले म्हणून रेड कितें मारता ओगी चॅक करा बरें सारकें. मुख्यमंत्र्याक सांगिल्लें हांवें गोंयकार सगळे गोंयकार चड करून तोच मुख्यमंत्रीच नुस्त्या शिवाय जायना तेजें. तो दिल्लीच्यान गोंया आयलो नुस्तें खावपाक आनी ताजे मागीर तुमी नुस्तें खाता तें सगळेंच सेफ सगळ्याकूच लोकांक भिवयता.
फॉर्मेलिन हे केमिकल मोर्गांत मडी तिगोवन दवरूंक वापरतात. ही चक्र सुरू जाता थंय आसा. सांजे मेरेन तेच एफडीएचो रिपोर्ट घुवलो. फॉर्मेलिनाचो वापर खंय नुस्त्यात परमिसेबल लिमिटांत आसा. हें खंय तांकां एफडीएच्या लॅबांत डिटेल रिपोर्ट केल्या उपरांत कळ्ळें. आतां प्रस्न उरता तो फॉर्मेलिना सारकें केमिकल नुस्त्याचेर मारपाक मेळटा काय कितें. तज्ञां प्रमाण असल्या घातक केमिकलाचो वापर मुळात नुस्त्याचेर करूंक मेळच ना. नुस्त्याचेर फॉर्मेलिन हे केमिकल घालपाचो प्रस्नूच येना म्हूण ताका परमिसेबल लिमीट आसूंक शकना. दुसरे वटेन नुस्तेकारांनी ते हें केमिकल वापरिनात म्हूण दावो केल्ल्यान नुस्त्याक वापरतात त्या जेलात ते आशिल्ले काय ते सोदपाचो यत्न चल्ला. एफडीएच्या सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ओल्ड गोवा एके आयस फॅक्टरीचें इन्स्पेक्शनूय एफडीएन केलां. सकाळीं रेडी वेळार फॉर्मेलिन पॉझिटिव्ह टेस्ट जाल्लें नुस्तें दनपार मेरेन नुस्तेकारांच्या प्रेशरा उपरांत विदीन परमिसिबल लिमीट जालें. मिडिया आनी एफडीएनूय खंय गरजे भायर सेन्सेशन केलें. मात मड्यांक वापरतात ते फॉर्मेलिन नुस्त्या मेरेन पावलेंच कशें ताची जाप अजून ना. सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण एफडीएन मडगांवां घेतल्यात ती सॅम्पल सुपरवायझरी. कायदेशीर रितसर प्रक्रिया करून ती घेतिल्ली नात म्हूण एफडीएचे सांजेच्या रिपोर्टाक चॅलेंज दिवन त्या सॅम्पलांचे वेगळे कडेन टेस्टिंगूय करूंक मेळना. केस व्यवस्थीत पॉक केल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.